Cell Academy, Goa's best institute for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12th. State topper for NEET, JEE, BITSAT 2024 are produced by Cell Academy. Admissions are now open for class 8 to 12th at our study centers in Margao, Vasco and Purun. Book your seat today. Limited seats available. सरकारान रूफटॉप सोलराक चालना दिवपा खातीर नवी येवजण अधिसूचित केल्या. ग्रुप हाऊसिंग सोसायटी, RWA आणि शिक्षणीक संस्थांक 90 किलोवॅट मेरेन 50% सबसिडी मेळटली. व्यावसायिक आणि औद्योगिक आस्थापनांक 20% सबसिडी मेळटली. जी स्कीम सेम आसा जे 2023 29 फेब्रुवारी दी ऑफिशियली नोटिफाय जाल्ली. पूण ह्या स्किमीचेर मातशी क्लॅरिटी चड आसा की एवरी किलोवॅट वायज तेमी कितें स्टेट सबसिडी मेळटा ती मेन्शन केलात. तशेंच कमर्शियलाक कितले मेळटा ती मेन्शन केला. आनीक रेजिडेन्शियल हावजींग सोसायटी, स्कूल्स एंड इन्स्टिट्यूशनाक जी सबसिडी कितली मेळटा तेजेर मोर क्लॅरिफिकेशन दिल्लें आसा किलोवॅट वायज. And second thing, ही सबसिडी स्कीम आसा ही एक्सटेंडेड फॉर अप टू 2028 पर्यंत. चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा डॉक्टर प्रमोद सावंत बाय हीज इनिशिएटीव इन 2019 द पॉलिसी एस्टाब्लीश जाल्ली आशिल्ली आनी त्या पॉलिसीचेर बी सेम 50% सबसिडी आशिल्ली ऑन द बेंचमार्क प्रायस. बट इट वॉज ऑन द बेंचमार्क प्रायस क्लॅरिटी नाशिल्ली कितले 1 किलोवॅटाक कितले मेळटा या 10 किलोवॅटाक कितली सबसिडी मेळटा. आपूण कमर्शियल रूफटॉप सोलार घातल्यार आपणाक कितली सबसिडी मेळटली क्लॅरिटी नाशिल्ली. हाजेर स्पेसिफिकली मेन्शन केला की कितली सबसिडी मेळटली ती. इट इज कंटिन्युएशन फ्रॉम एप्रील 1, 2026. PM सूर्यागर पोर्टल आसा नॅशनल पोर्टल म्हणून तेतून भितर गोंयान भितर जितले वेंडर्स रजिस्टर्ड आसात हू आर एलिजिबल अंडर द स्कीम who can provide that under that vendor only if you install you can get the subsidy. आजपर्यंत 7 ते 8 हजार कन्झ्युमर्सान सोलर घातिल्लो आसा आनी जितले जागे जाता तितले बेगीन लोकांक फुडें येवन घेवन आपले सोलार घालून घेवन हाजी इन्वेस्टमेंट आसा तुमगे 50% रिकवर जाता. 50% तुमकां बेर करपाक पडटा. ते विदीन 3 to 4 years भितर ते रिकवर जाता इन्वेस्टमेंट. थर्ड थिंग म्हळ्यार तुमगे नेट बील झिरो जातलें. नेट बील झिरो फॉर नेक्स्ट 30 years. कमर्शियलाक सगळे रिक्वेस्ट करता जे जितून जातले ती बेगीन फुडें वचून घेवन तुमचें इन्स्टॉलेशन करून सोलर प्लांट इन्स्टॉलेशन घेवन तुमकां बेनिफीट जाता. तुमकां डेप्रिसिएशन बेनिफीट मेळटा, GST इनपूट क्रेडीट मेळटा आनी 90 किलोमिटर सकयल जो घालता तांकां 20% स्टेट सबसिडी दिता.